मुख्यमंत्र्या वांगडा जाल्ले बसकेत मुख्यमंत्र्यान कोणाकूच वायट उतर वापरूंक ना, तेन्ना आंदोलकांनी बेठ्ठेच आरोप करचे न्ही म्हूण भाजपा कार्यकर्ते सांगताले, पूण शिवानंद बाकरेन फट मारली। बसके वेळार मुख्यमंत्र्यान एके बायलेक तूं कितली वर्सां जगतली काय म्हूण विचारिल्लें, तशेंच कायदेशीर लढो कितलीशींच वर्सां चलतलो, तेन्ना हें कुपुसांव सुटावे करया म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्याचें आंदोलक सांगतात। आयकात। तुवें सांगलें त्यात आमकां शॉक बसली। ही आनीक 10 वर्सां जातली, 10 वर्सां जगो नाल्यार कितली जगो आमी वर्सां, आमची वर्सां तुजे कडेन दिवंक ना। तुज्या बापायक म्हटल्यार आमकां तुका राग येवचो नासलो। तेणी आमकां भडकोवन घालूंक ना आनी तो आमच्या बरोबर खंय सीएमा कडेन वचोंक नासलो हे सगळें आयकपाक। सीएमान कितें उलयलें तें आमी गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी आयकलां आनी तेणी म्हटलां ही काय बळ टाकून स्वत म्हटलं सारकें की ही 10 वर्सां आनीक काडटली, तुमी हे रस्त्यार बसल्या तांकां घेवन ती हे सुद्दां तेणी म्हटलां। तुमकां कितें दिवंक जाय तें आपूण खंयचे पर्यंत घेवन दितलो, तुमी तो प्रोजेक्ट आसूं थंय, तुमकां कित्याक हें करूंक जाय अगेन्स्ट वचोंक जाय हे सुद्दां तेणी उलयलां। ज्या तरेन तेणी आतां काल जो स्टेटमेंट दिला पळय तोच तेणी स्टेटमेंट न्हू हांगासर शांतादुर्गेच्या देवळान येवन दिवपाचो। पळोवया म्हणजे तुजें खरें सत्य तूं हांगा घाटीपणान रावन सांगता जाल्यार तुवें सांगपाचें। हांव ते शिवानंद बाकरे सांगूंक सोदता, तूं जर खरो कारापुरचो आनी ह्या शांतादुर्गेचो जर तुका अभिमान आहा जाल्यार तूं येवन हांगा सायबिणीच्या देवळान घाटीपणान रावून आनी ह्या लोकांक फुडें रावून तूं कितें तें स्पश्टीकरण तुजें दिवपाचें, इतकेंच। नाल्यार तूं अस्सल फोटींग हे कारापुरचे लोक आमचे म्हणटलेच तुका। आयज गोंयच्या जनतेक खबर आसा स्वप्नील शेल्लेकर बरें काम करता की वायट काम करता। म्हाका दिसता काल कोण येयल्ले पळय तेंचे कितें तरी पॉलिटिकल कंपल्शन आसतलें अशें दिसता, नाहीतर तांकां शाबासकी बी मेळपाची आसा काय खबर ना म्हाका सीएमा कडल्यान। स्पश्ट सांगता, आमी जेन्ना भितून गेले आफेले 15 लोक गेलेले, आमी बायलां आनी आमी 5 बसले थंय। आमचो स्वप्नील सालेलकर बसलो, आमचो मेमोरंडम घेवन गेलेलो। ताका एक पॉयंट वाचून दाखयता सीएमाक एक पॉयंट पयलो वाचून दाखयतात, तो मोलो ते नाका तुमचे, ते नाका पळया तुमचे कितें तुमचो जागो आहा थंय, तुमचो जागो आहा तुमचो जागो ना न्हू, तुमी टॅलेंटेड आहा थंय, कांय ना पळय। हो जो प्रोजेक्ट आहा पळय हे तुमचे कितें कांय ना पळय। तुमी आतां हांकां म्हणलो तुमी कितले वर्सां एका जगतले म्हणलो। काल येदो उलट स्टंट केलो तुमी पुलीस स्टेशनाचेर, कितें दाखोवन दिले तेणे, अशें कितें तरी उलयलें सीएमाक, तेणे कितें तरी म्हटलें। तो आपली मर्यादा जाणा, तो सगळी लिमीट जाणा आपली, कशें उलोवपाचें कितें उलोवपाचें। आयज तुमी ताका टार्गेट करता कित्याक तो आमकां लोदाक सपोर्ट करता म्हणून। आयज खंय आहा तुमी एक्चुअली येवंक जाय आसलें आमकां सपोर्ट करपाक।